गोवा सुरक्षा मंचान आदलो आमदार मंत्री पांडुरंग राऊताच्या गोवा प्रजा पार्टी बरोबर युतीची घोषणा केल्या। शिवसेने बरोबर युतीचेर फुडल्या 8 दिसांत कितें तें थारतलें म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचे फुडारी सांगतात। प्रजा पार्टी आनी गोवा सुरक्षा मंचाचे खंय विचार जुळटात। मोगो बरोबर युती जाली जाल्यार गोवा सुरक्षा मंच व्हडलो भाव आसतलो म्हूण मंचाचे फुडारी उलयतात। सगळी त्यांची धोरणां जी आसा आनी आमच्या पार्टीची धोरणां जी आसा ती एकूच आसा आनी त्या खातीर हांवें म्हटलें की सगळे तरेच्यो अनुकूलता ज्यो आसा आमच्या दोनूय पक्षां मदीं ज्यो आसा। आतां काही इश्यूचेर समज वेगळेपण आसलें, वेगळे मत जर असलें जाल्यार आमी एकत्र बसून ते उलोवन पयस करतले। आमची जी आज युती जाता तिजी बेज आधार म्हणजे परस्पर विश्वास आणि एकामेकाचेर आसलेलो आदर जो आसा। हे कित्याक म्हणटा हांव, कारण रावतांनी ही युती जी आसा ती कसली अट न घालता अनकंडिशनल युती करपाक ते तयार जाल्ले आसा आनी आमी तेंचें स्वागत केल्लें आसा। गोवा सुरक्षा मंच आनी गोवा प्रजा पार्टीची युती जाली अशें हांव जाहीर करतां। तत्वता युती जाल्ली आसा आनी युती जातलीच। येणाऱ्या 7-8 दिसांनी सगळ्यो गोष्टी तुमच्या समोर क्लियर जातल्यो। गोवा सुरक्षा मंच हो व्हडल्या भावाची भुमिका करतलो आनी एपेक्स बॉडी उरतली गोवा सुरक्षा। सत्तेचें गणीत हे वेगळेच आसता आनी त्यामुळे आमचो प्रवास करता आसतना समज काही गोष्टी अनुकूल घडल्यो एमजीच्या बाबतींत जाल्यार ताचो सुद्दां आमी स्विकार करपाची तयारी दवरल्या। मुख्यमंत्री पद जे आसा ते व्हडल्या भावापुरते वटेनूच आसतलें प्रश्नच ना। आमची संस्कृती हा व्हडल्या भावाक चड मान दिवपाचो। हय, माझ्या माहिती प्रमाणे सार्दीन मुख्यमंत्री सपोर्टेड बाय बीजेपी तेन्ना हो कॅजिनो पयलो आयलो। ताका विटनेस हांव आसा, कारण गव्हर्नरची प्रपोजल भानुप्रकाश सिंग, हांव टुरिजम मिनिस्टर, पयलीं आयकलो ना। मागीर मला आमी समुद्रार घालुया तें आयकलें ना, कारण गोंय पयलीं बरबाद जालो। आमी गेल्या उपरांत राणे सरकार आयलें, राणे सुद्दां लगेच गेले, सार्दीन आयलो, सपोर्टेड बाय बीजेपी एमजी। आझाद मैदानाचेर आमचो कार्यक्रम जातलो अशें जेन्ना थारलें न्ही, तें आझाद मैदान कोणें म्हणलें कोणाकूच खबर ना। आमी सगळे डिपार्टमेंटांनी भोंवतात, कोणें केलें काय कितें जालें काय म्हणून। प्रत्येक मनीस म्हणटा कॉर्पोरेशनाक सुद्दां खबर ना, तर ते म्हणटा कितें काय म्हणत जाल्यार कोणें तरी आमदारान ऑर्डर दिली आनी तें म्हणपाक लायलें। हें मुद्दम हांव तुमकां कित्याक सांगता, हें सरकार अशे अडथळे हाडटा। आमकां जर एक जाग्यार जर कार्यक्रम करपाचो आसत आनी कितलेय जर अडथळे हाडले जाल्यार सुद्दां त्या जाग्यार कार्यक्रम करपाची तयारी सुद्दां आमी दवरतले, तें करचेच पडटलें आमकां। माकड तापाचो नवो सीझन सुरू जालो। ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकांत माकड तापाचो एक नवो पेशंट मेळ्ळा। आता काजूचो सीझन सुरू जावपाचो वेळ आयिल्ल्यान माकड तापाच्यो आनीकय केशी येवंक शकतात। माकड तापाच्या वाशिनाचो 5000 नवो स्टॉक वाळपय हेल्थ सेंटरांत पावलो। थोडी वाशिनां धारबानोड्याय धाडल्यांत। वाळपय माकड तापा ड्रायव्ह सुरू जाला। 78 डोजीस दिल्ले आमी 278 आनी मागीर परत ड्रायव्ह आमी घेतले ते 17 ऑक्टोबरा पासून ते 21 ऑक्टोबर। 17 ऑक्टोबराक उस्त्यां घेतलेले, 18 तारखेक चारावण्या, 19 तारखेक मावशी, 20 तारखेक सालेली आनी 21 तारखेक पाळी आनी मोर्ल्यां घेतलेले। हांगा 495 डोजीस आमी दिले सेकंड रावंडाक। आनी आमचें रुटीन चालूच आसता सोमाराक आनी बुधवाराक। ते लोक जे बुस्टर घेवपाक नवे घेवपाक ते येवन हांगाच घेतात डोजीस। आनी आमी डोजीस हाडलेल्यो 8500, तातूंतले बेनिफिशरी जांकां आमी वॅक्सिनां दिल्या ते टोटल 7336 जाल्या। आनी थोडे डोजीस आमी धारबानोडे तांणी मागले म्हणून तांकां दिल्ले, कित्याक थंय बी केजीस सापडलेले आसले पयलीं, तर तांणी थंय वॅक्सिनेशन ड्रायव्स घेतल्या। आतां एट प्रेजेंट आमकां न्यू स्टॉक आयला 5000 वॅक्सिनाचो, तर ती आतां चालू केल्या, कित्याक पयलींची एक्सपायर जाल्या म्हणून न्यू डोजीस आमी ऑलरेडी सुरू केल्या। थर्ड सेशन चालू आसा।
आमी आतां आमकां एक लास्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर आमी एक पेशंट एडमीट केल्ली, सस्पेक्टेड म्हणून धाडिल्ली तेका पेशंटाक. ते पॉझिटिव्ह म्हणून आयला सध्या. आनी बी आतां सीझन सुरू जाला, लोक लाकडांक हातून दोंगरार वतले काजू बिजू असो म्हणून ते ताका लागून आतां 9 केजी जावपाचे चान्सीस आसा. पूण सद्याक तरी ना. आनी ताच्या नंतर 1 तारखे नंतर आमी जे धाडलेले ताच्या नंतर ना तरी ठरोवंक ना, कित्याक रिस्पॉन्स जाल्लो आसा न्ही. आतां केजीसूय काय अजून मेळूंक ना न्ही. ड्रायव्स आमी मागीर ठरयतले, पळोवपाक जाय पयलीं. घेऊ एक ब्रेक.